ब्युटिफिकेशन ऑफ पार्रा विलेज जे काम 1 वर्सा पयलीं स्टार्ट जाल्लें आनी ऑनरेबल आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर दिल्ली वयच्या पयलीं हिंगा फावंडेशन स्टोन घालून गेल्लो. आमकां मिसीस कॉस्तान आख्खो मेन रोडाचो जागो दिल्लो. हिंगा आयज रॉयल इंजिनियरींग जो पॉल फेर्नांडीस आहा तेणें हो आख्खो स्ट्रक्चर आमकां 5 मीटर फाटी व्हरोन ताका पंचायतीन परमिशन दिला की तुमी बांदा, पूण मातशें फाटी वचोन बांदा. सगल्यांनी कोऑपरेशन दिल्लें आहा गांवच्या सगळ्या लोकांनी, इन्क्लुडींग पार्रा टावर सोसायटी ते सायडीन सगळे जे आमचे लोक आहा जे रावता त्या सायडीन तेंच्यांनी सगळ्यांनी कोऑपरेशन दिवन सगळे जाण फाटी गेल्ले आहा. कोणाची कांपावणां मोडपाक जाय आसली ती आमी मोडलेली आहा आनी तांकां फाटी बांदून दिल्ली आहा. ब्युटिफिकेशन आमकां 1,22 lakhs गव्हर्मेंटान दिल्या. तशेंच आमी एक कॉन्सेप्ट केला की पार्रा टिंटो जो आहा हो टोटल ब्युटिफाय जावचो. थिंगा आजुल्यो स्टायल्स, थिंगा ब्युटिफिकेशन जे आहा ते सिनरीज ऑफ गोवा आनी आदी को पार्रा टिंटो आसलो तो आमी डिपिक्ट करतले थिंगा. म्हणजे वी वील शो हाव पार्रा टिंटो वॉज लुकींग दोज इयर्स. आनी हे सगळे स्ट्रक्चर्स जे मेन रोडार आहा, कंपाउंड्स तशे शॉप्स, कोणाची घरां आहा तांकां आमी टोटल पेंटींग करता. मल्टी कलर्ड पेंटींग लायक येलो, blue, which are there in Penjim, Fontaish colors. So we are giving a touch of Fontaish colors to Parra Tinto. आणि असले ब्युटिफिकेशन सगळ्या विलेजींनी गोंयांत जावचे हे एक म्हाजे मागणें आहा गव्हर्मेंटा कडेन. जेन्ना इनॉग्रेशन करतलो आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो तेणें हे पळोवन असली विलेजीस बाकीचे हितून आहा आख्खे गोंयान आहा ते रेप्लिका करची म्हणून म्हाजें एक मागणें आहा. तशेंच आमी वेल्ला काणका आयज आमकां गव्हर्मेंटान सँक्शन दिलां पार्रा टू म्हापसा रोड वायडनींग विथ हॉट मिक्सिंग. हेका अनदर 1 crore सँक्शन करून दिल्लो आमकां. हांव चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तसोच डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जो वावुरलो हे सँक्शन आमकां हाडपाक आनी हो वायडन करपाक रोड वेल्ला काणकाचे लोकांचे हांव कोऑपरेशन मागता. चडशीं कंपाउंडां रोडार बांदलेलीं आहा, ही सगळीं आमी डिमॉलिश करून तांकां सांगता आमी फाटी वसा म्हणून. So I mean both the sides 2 meter road widening kottele with a footpath, one side footpath right up to Mapsa. This Parra beautification we are inaugurating in first week of December. Parra beautification, entire work on Parra will complete. Vella Kanka work will go on up to Mapsa. Road widening. Any development is possible only with the cooperation of people. It was a need of the hour. We know every day how we drive. We have big vehicles, but the roads are getting smaller and smaller. As the people of Parra have cooperated. हे जे काम बाब मायकलान आतां करपाक घेतला हातीन, म्हाजें आश्चर्य जाता. आय एम सरप्रायज्ड. 8 दीस जाले ही फायल म्हाका दाखयल्ली आनी 8 दिसांनी सँक्शन करून फाल्यांच्यान हे ब्युटिफिकेशन, वायडनींग ऑफ द रोड, वॉकिंग पाथ जी पोर्रासून कोणगेश्वर टेम्पल पासून सुरू जाता. इतली फास्ट काम करपाक सोंपें न्हू, पूण बाब मायकल म्हणटा तो एक गॉड्स गिफ्ट. जशें घराक आमी एक नांव घालता गॉड गिफ्ट म्हणून, तशें मायकल इज अ गॉड गिफ्ट टू दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ कलंगूट.